आणि फादर बॉलमॅक्स पेरेरा सदांच गोंयकारां खातीर आपल्या स्वता खातीर गोंयांत कितें वायट बरें जाता ते खातीर सदांच वावुरतालो. यूथ ह्या गांवचो लोक ताका एक बरो पाद्री म्हूण मानताले आनी बरें काम करपी म्हूण मानताले. तसोच म्हाका चड दूख जाली आमकां सांज आशित ह्या ज्या आयलँडार रावपी लोकांक. फादर बॉलमॅक्स हे इगोर्जेंसान तो आमच्या सेंट जॉन्स चर्चीन येवपाचो आसलो पूण ट्रान्सफर जाल्लो पूण तो येवपाक पावोंक ना. So Father Ballmax's passing away has created a vacuum. His message is environmental, that love your mother Goa with full heart. He was a PhD in mangroves. He used to love mangroves, used to love birds, animals, plants. He was an expert on in botany. He was a botanist and a social worker. The turnout that you see today, that itself shows that he has touched so many lives. So for me, it's a personal loss. We have every moment that we went together with the youth. Our idea was how to build consciousness among the people. की तरफ से एक शांति का संदेश, सेवा का संदेश और श्रद्धा, इन्होंने लगातार उस तरीके से लोगों में गांव तक उन्होंने एक संदेश देने का काम किया है. सभी उसी राह पे चलना हमारी सबकी जिम्मेदारी है. आज गोंयान संकट जो आयला तो चड करून एनवायरमेंटाचेर, जाग्यांचेर, लँड फ्रॉड्स हें सगळें हाचेर ताणें खूबच झूज मांडलें. ओल्ड गोवा कितें तरी चलतालें इल्लिगल बांदपाक सरकारूच सोदतालो, तेन्ना एका प्लॅटफॉर्मार आमी आयिल्ले आनी सक्सेसफुली आमी तें स्टॉप करूंक शकलेले. सो इट इज अ बीग 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 लॉस